सुरुवातीक गीत घेऊया A31. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणींनो, आमकां सगल्यांक जेजूची वळख आसा. तरी आसतना जायते आमी जेजू कडल्यान शिकपाचे आनी अणभवचे आसा. जितली जेजूच्या अणभवान आनी वळखेन आमी वाडटा तितलीच ताचे सारकी आमी जावंक पावता. हेच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मांत विशय घेतात तो हो. शिकून परून जालोलो शीस आपल्या गुरू सारको उतरतलो. जेजू आमचो एकलोच गुरू आनी ताची शिकवण घेवन जियेतलो मनीस ताचे सारको जावंक जाता. पवित्र पुस्तकांत आनी संस्कारांनी आमकां जेजूच्या जिविताचे भांडार मेळटा. देवा उतराचे घोरसाणी आमी जिवंक आनी संस्कारांनी वांटो घेवच्याक हावेसान वाडूंक आनी हे वरवीं आमचें जिवीत जेजूच्या आमच्या गुरू सारकें करूंक हे मिसा भेटेन मागुया. देव आमचो एकलोच बाप, जेजू आमचो एकलोच गुरू. तर ताका आमी गुरू कसो आमच्या जिवितांत घेता जाल्यार आमी ताची देख घेवंक जाय, ताचे सारके आमी जावंक जाय. पूण जायते फावट आमी जावंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. सोम्या जेजू, तुज्या उतराक प्रस्न घालून आमकां शिकयता. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. जायते फावटी कांय घडीतांनी आमी नेणार म्हूण जाणा आसुनूय जाणार म्हूण आमची वागणूक जाल्या आनी नेणारपणांत दुसऱ्यांक चुकीची बूद दिवन तांकां त्रासांत घातलात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूट सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता जेजू, आमचे मुखार तूं प्रस्न मांडटाय. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. जायते फावटी दुसरी कोत्तात त्यो चुकी आमच्या दोळ्यांक रोखड्योच दिसून आयल्यात आनी तांकां किकोट केल्यात. पूण आमच्या जिवितांत आसलोले वायट आमी दापून दवरल्यात. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूट क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या जेजू, तूं आमकां विचारताय. काटेरीची आंजिरां आनी सोरांत्यांच्यो दाखो
कोण काडीत म्हूण आसा? जायते पावटी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं बरी आनी तोखताक तसली फळां उत्पन्न करूंक आमचे प्रयत्न जावंक नात आनी हे वरवीं तुका गोवाय जावंक आमी विसरल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलोटकर. सोम्या काकूट सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयज आमचे वेज मागोस तरणाट्यांची इलेक्शन आसतलें आनी मिटींग आसतली. बरे तरणाटे फुडारी वेंचून काडूंक तांकां तांचे खातीर आयज मागुया. हेचे मीस भेटयता कोमुनिदाद नेरुलाचे इतेसांव ह्या इतेसांव खातीर मागुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावडी पोरमोडें चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. कुंभाराचें आयदन बाटयेंत घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं झाडाची कामायस्की कळून येता तशेंच मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाखाणू नाका कित्याक हीच ताची परिक्षा. न्हीद सोडशी जाल्यार तुका ती मेळटली
आनी एक दोबाचीक आंगोस्त कशें तूं ती न्हेसतलोय. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो भोव वर्त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाची प्रचार करूंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो, लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माडटले. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. म्हातारी पिरायेर लेगून ते फळां दितले, तोकतोकीत रसरशीत ते तोकतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच कड ताका ना, तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासोंक फावो. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेले वाचून. भावा भयणीनो, विनाशी देव विनाशी जातोच आनी हें जें मरता तें अमोल जातोच. बरयलोलें आसा तें उतर घडून येतलें. मरणाचो भस्म जावन जैत आयलें. ए मरणा तुजें जैत खंय? ए मरणा तुजें खूंस खंय? तर मरणाचो खूंस पातक आनी पातकाचें बोल समोर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जैत दितल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटोच भोव मोगाल भावा भयणीनो, सदां स्थिर आनी घट रावात. थार घेयनासतना सोम्याची सेवा करात, कित्याक सोम्याची सेवा करून तुमी निर्फळ वावरची नात म्हूण तुमी भोव जाणात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय खोणान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हडतो न्हय. शीस पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणूं येत, आरे बाबा रा, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसोर काडून
तुका निवड दिश्टी पडटलें. बरें झाड वायट फळ देतशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ देतशें ना. ताच्या फळा प्रमाणें दर एक झाड ओळखूं येता. कांटेरीचीं आजिरां आनी सोराट्याचो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरो नोतलेल्या काळजांतलें तोंड उलयता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयचो विशय जो आमी वेचून काडला, शिकून पूर्ण जालोलो शीस आपल्या गुरू सारको उतरतलो. शीस आनी गुरू मदें जायते सोयरीगोत आनी सोमून आसा. गुरू शिसाक शिकयता आनी ताची शिकवण घेता आनी आपल्या जिवितान बरें जिवीत जिवंक सोदता. पूण शीस सुपूर्ण जाल्लो शीस की आपल्या गुरू सारको, कित्याक तो शिकला आनी शिकून पूर्ण जाला. पूर्ण जाला म्हटल्यार आमी जाणाव ताका शिक्षण मेळ्ळां आनी तो आपल्या गुरूची देख घेवन शिकवण घेवन आपले जिवितान आपली पावलां मारता. देखूनच शिकून पूर्ण जालोलो शीस आपल्या गुरू सारको उतरतलो म्हूण हो आयचो विशय आमकां सांगता. कोण भाशेन आमी ह्या संवसारान शिकल्या आनी कसली शिकवण आमी घेतल्या, त्या शिकवणे प्रमाणें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा. देखून आयचो सेवादोर आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता आनी आपयता, तुजो गुरू जेजू जावं दी आनी जेजू सारकेलें तुजें जिवीत जावं दी. अशें करूंक आयचो सेवादोर आमकां जोडेकल्याक आपयता. जेजू भाशेन आमी जावं, जेजू सारकें आमी जावं, जेजू सारकें बरी शीस, बरें गुरू जाल्लो, त्या गुरूची देख घेवन शिकवण घेवन आमच्या जिवितान आमी पावलां मारूंक आमकां आपयता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें उतर आयकलां, जिन्सां तरेचीं वाचपां आमी आयकल्या. जाणवायेन बरयलें सिराकाचें पुस्तक आमच्या उलोवपा विशीं चतूर रावूंक आमकां संदेश दिता. मनशाक म्हणटा वाखाणी नाका, तो उलयल्या बगर वाखाणी नाका. ताचे परिक्षा जाता आनी हे भाशेन म्हणटा ताची परिक्षा हीच, तो उलयल्या बगर ताका वाखाणणी दिवं नाका. कितें उलयता तें पळय. न्यायाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जे काळजांतलें कितें आसा तें काळजांतलें बरोवन तोंड उलयता. जे आमच्या काळजांत कितें शिजता तें आमचें तोंड उलयता. तर आमच्या काळजाचेर नदर दवरूंक आमकां आपयता. आमच्या काळजांत कितें आसा, बरें आसा वायटूय आसा. देखून बरें आसा जाल्यार तोंडांतल्यान आमी बरें उलयतलीं, वायट आसा जाल्यार आमी वायट उडयतलीं. जशें आमकां आयचे शुभ वर्तमानान मेवता, कोण भाशेन एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना, दोगूय खोणान पडटले. देखून वाट दाखयतलो जाल्यार तो पयलो पूर्ण जाल्लो आसूंक जाय, गुरू सारको जाल्लो जावंक जाय, तेन्नाच ताच्यान वाट दाखोवं येता. देखूनच म्हणटा, कोणाकूच तुमी ह्या संवसारांत तुमचे गुरू म्हूण मानून घेयनाकात. कोणाकूच तुमच्या जिवितान बाप म्हूण मानून घेयनाकात. बाप एकलोच देव
गुरू एकलोच जेजू अशें जेजू आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां ही शिकवण दिता आनी म्हणटा ह्या संवसारान कोणाकूच तुमचो गुरू कोचचो न्हय. जायतेपण आमचें जिवीत आमी दुसऱ्यांक इमिटेट करून जियोंक सोदता. दुसऱ्यांक आमच्या जिवितान आमी नामणो करूंक सोदता. एका ताका आमी नामणो करता. कोण दुसऱ्याचें जिवीत आमी आपणावंक सोदता. पूण आयज हो सेवा धर्म आमकां सांगता तुमचो एकलोच गुरू जेजू जावं दी. तुमचो एकलोच गुरू जेजू जावं दी. ताच्या उतरां प्रमाणे ताचे शिकवणे प्रमाणे तुमी चलात. आनी आमच्या गुरू सारके आमचो जावंक आमचो आवडो हो आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. जो कोण जेजूचे शिकवणे वाडटा तो दिसान दीस जेजू गुरू सारको जावंक प्रयत्न करता. कशें आमी करतले आमचें उलोवप पळोवया. आमच्या उलोवपा उद्देशी आयज आमी कित्याक त्रासान कितल्याकूच त्रासान घालिना जायत चाडयो करप आमची संवय जाल्या. पाप साहेब खोर उतरांनी आमकां म्हणटा जो कोण चाडयो कोत्ता तो जावन आसा आकांतवाडी टेररिस्ट. उलोवप आमचें माणसुगेचें जावं दी. चाडयो कोची संवय मोडुया. काय बरी शिकवण पाप साहेब आमकां दिता. तर आमचें तोंड उलयता तें कितें आमच्या काळजांतलें शिजता तें उलयता. तो सगळे तरेचे वायट उलोवप पयस करुया. दुसऱ्याची टिका करप दुसऱ्याच्यो चाडयो करप सोडून दिवया. तर आमची उतरां बरीं जावं दी. पोजणें म्हणप आयज एक संवय जाल्या. आमी पळयता हांव जायते पाड वॉकाक वयता सांजेचो बिचीर पासय मारता भुरगे खेळटा गाडयो मारून खेळटा. तोंडाक उतरां वायट संवय पडला. आनी हे भाशेन जायते पाड घोडे आमकांय जोण्याकल्याक घोडे आमकांय जायते पाड असली संवय जाता. तिडक येता राग येता तेन्ना तोंडांतल्यान वायट उतरां भायर सरतात. देखून म्हणलेलें आसा बरोन वतलेल्या काळजांतलें तोंड उलयता. तर आमच्या काळजा मनांत फकत वायट आनी पोजणें भोत्ता आनी हाचो परिणाम म्हणल्यार पोजडपण. कितें पळयता भोव करून इंटरनेटाचेर आमी बोर घालचो आसा. नितळ निर्मळ मनान आनी काळजान जियोंक आमचे प्रयत्न जावंक गरज. आयज आमी जायत्या जाणांक आमचे नोमणे करून जियेतात. देखीक खेलगडी कलाकार बिझनसमॅन आनी आदी तांचे भाशेन जावंक आमचे आवडे. एके भाशेन ते जावन आसात आमचे गुरू कशें. तांचें उलोवप आनी वागणूक आमी जाणा काय जेजू म्हज्या गुरूक खंय सुवात आसा की. तर आमच्या भुरग्यांचे नोमणे कोण काय संवसार दाखयता ते फामाद कलाकार ती आपलो नमणो करतात. सगळो वेळ तांची वागणूक आनी सोबा आपणाक सोदतात आपणावंक सोदतात. आमी जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक हीच दिशेन वाडयता. ह्याच कारणाक लागून कितलींच आमची भुरगीं आनी तरणाटी जिवितांत सांडल्यात आनी निराशीपण भोगतात. जेजू चडशीं आमच्या भुरग्यांक लागीं दवरूंक जाता ते प्रयत्न करुया. देखूनच जेजू आमचो गुरू करुया. जेजू आमच्या गुरू सारकीं जातलीं जाल्यार जेजू मुखार बसून ताचें उतर आनी ताची शिकवण वाचूंक आनी नियाडूंक गरज. जितलो हांव जेजूचे शिकवणेन भूल जाता तितली जेजूची ओळख म्हाका मेळटा आनी ताचेर सारको जाता. देखूनच आयज विशय आमकां उगडास करता. शिकून पूर्ण जालोलो शीस आपल्या गुरू सारको उतरतलो ताचे भाशेन जातलो. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो हांव जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजेताय जियेता अशें बागेवन पावलो आपल्या जिवितान ओळखूंक पावलो. तेच भाशेन हांव जेजू कसो दुसऱ्यांक जेजूची शिकवण जेजूची देख जेजू भाशेन जावंक वावुरता गाय.
तर तेच भाशेन आमच्या गुरू सारकी आमी जावंक प्रयत्न करुया. ताची शिकवण आमच्या जिवितान आपणावया, ताची देख आमच्या जिवितान घेवया आनी जेजो आमच्या गुरू सारकें आमचें जिवीत जावं दी. पूर्ण जाल्ले शीस आमी जावंक वावरुया आनी ह्या वरवीं जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवया. हेंच करून त्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ एकाच देवा सोवे, तोच आमचो बाप आनी जेजूच आमचो गुरू. आमी हेंच नियाडू ताच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकूंक, ताची शिकवण घेवंक आनी शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. आमचो भावार्थ उचारुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच प्लाताकाल ताणें पोस सोंसले, ताका कुसाल चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतांची आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक, वखदाचें एकठांय, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तर आमचें तोंड उलयता, काळजान बोल्लेलें आसा त्या प्रमाणे आमचें तोंड उलयता. बरें बी बरीं फळां दिता, बरें बी वायट फळां दिवचें ना. अशें जेजू हे शिकवणेंतल्यान आमकां जेजू आमचो गुरू करूंक आनी ह्या गुरूचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आपयता. तर हेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. कुंभाराच्या आयडोन बाटयेन घालून कोसाक लायता, तशें मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपांत जाता. आमच्या बाप साहेब बिस्मांनी, सगळ्या यादनिकांनी आनी मोडवाशी भाव भयणी आपल्या उलोवपांत ओदीक आनी ओदीक देवाचो उतर आपल्या पोरजेक दिवंक आनी त्याच उलोवपांत जेजूचो सदांच पोरजेक आयकूंक देवा लागीं मागुया. फळां वरवीं झाडाची कामायस्की कळूंक येता, तशी मनशाच्या उतरा वरवीं ताजें मन कळटा. आमची राजकीय फुडारी विष्णुके वेल्यार आपल्या भाशणांतल्यान पोरचेक जायती बासायता आनी उतरां दिता. दिल्ल्या उतराक विस्वाशी राव आनी हे वरवीं पोरचेक सदांच सेवा करूंक, सदांच तांचें मन आसूंक देवा लागीं मागुया. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाकाडू नाकात, कित्याक हीच ताची परिक्षा. जायतीं आमची भावा भयणी आयज वायटान जियेतात आनी दुसऱ्यांक सोकला घालून आपूण वयर सरूंक सोदतात. असल्या मनशांक आमी जायते फावटी तेंको दिलात आनी हे तरेन समाजांत आयज वायट वाडत वेता. आमी वायट कोन्यांक केन्नाच तेंको दिना जावं
आनी वायट मनशाची वागणूक आमी केन्नाच ना वाकाणू देवा लागीं मागुया. नीट सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोबाजेक आंग वस्त्र कशें तूं ती न्हेसतलोय. अनितीक लागून आयज कितलो लोक कोश्टवता आनी प्रश्नांनी जियेतात. जेजून आमच्या गुरूची शिकवण वेव्हारांत घालून आमी जियेलीं जाल्यार संवसारान वस्तुली ओनीत पयस जातली आनी हाचो दुबावच ना. जेजूचे वळखीन ओदीक आनी ओदीक जेजू आमच्या गुरू सारकी आमी जावं देवा लागीं मागुया. ओ मोगाळ बापा, ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान जेजूक आमच्या जिविताचो गुरू करूंक आनी आमी ताचे शीस गुरू सारके सुपूर्ण जावंक आमचे मौन काळीज उजवाडय. आनी आयज काल राशान आक्रमण केल्लो आसा, युक्रेनाचेर झूज केल्लें आसा. हें झूज बेगीन सोंपल्या पुरो म्हूण आनी बेगीन शांती येवंक आनी हे तरेन तांचे मौन काळीज उजवाडांक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार गीत घेवया C20. Din mas tahu cakap orang tu yang kan nilai kau dah minta beri tahu. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं आमचे भोक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, जेजो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें चोर नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेमोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गेचीं.
देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट बरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या गुणासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलेंदरी फेरामच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. कोमनीदाद नेरोलाच्या वांगड्याची मेल्ल्या तशेंच जिव्यांक बरी भलायकी फावो कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. शीस आपले गुरू सारको उतरतलो जाल्यार ताचें मन ताचें काळीज ताची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत ताची देख घेवन जिवंक गरज. देखूनच कोणी जेजूची फाटलादारां कशी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक गुरू करूंक आनी आमी ताचें शीस कशें पूर्ण जाल्लें शीस कशें जियोंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काबुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू आमचो एकलोच गुरू आनी आमी ताचे शीस कशें ताच्या पांयांशी बसून ताचें उतर आयकूंक ताची शिकवण घेवंक आनी ती आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक तो आमकां सांगात करता. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळून दिली. प्रेस प्रसादा वेळार गीत घेवया T7.
प्रार्थुया काकूसारा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ओसया. आयच्या मिसाची मांडावडांनी तयारी केल्या प्रेश मागोस पॅरिश यूथ तांकां आमची शाबासकी आनी दिनवास 9 वाजता तांची खेरीत भाशेन आयज जमात आसतली आनी इलेक्शन आसतलें आनी ह्यो वेंचणुको आयच्या दिसा आमी करतले. सांजे मीस 5 वाजता इंग्लिशीन सोमारा दीस 7:30 वाजता मीस कार्लोस फेर्नांदीस तेरेजिनांचो भाव तो मेल्यार 1 म्हयनो वता. म्हयन्याचो उगडास कसोय मीस भेटलेले आसा. मंगळारा दीस सांजे 5:30 वाजता मीस. तशेंच गोबराचो बुधवार 2 तारखेंतल्यान पिराचीत काळ सुरू जाता. एश वेनिसडे गोबराच्या बुधवारा दिसा गोबोर आमच्या माथ्यार घेतले आनी हे मीस जातले 7 वाजता. गोबराचेर आशिर्वाद आनी मीस.
मांडावळ करूंक सेवा धर्मीक समिती. चार तारखेर सुंक्रारा दीस 5:30 वाजता कुस्साची वाट आनी उपरांत मीस आसतली. 5 तारखेर सोनवार 7:30 वाजता मीस लियांद्र झेवियर आफोन्स तिसऱ्या मोन्नाच्या वस्साचो उगडास करून मीस आसतली. येता तो आयतार प्राचीन काळाचो पयलो आयतार आनी वस्साच्या वस्सा आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज आमी सांकवाडी वेता. तर त्या दिसा कोण वचूंक सोदता रोमारीक तांणी आपली नांवां आयच्या दिसा भितर दिवची. त्या प्रमाणे आमची बंदोबस्त करूंक ही नांवां आमी ताका धाडटले, एटलिस्ट नंबर आमी ताका धाडून दितले. तर कोण वचूंक सोदता तांणी आपली नांवां दिवची. ही रोमारी चडशी आमची गोवा वेल्या सावन सुरू जातली चलोन ती. कोणा कडेन जायना, कोण बरो ना, कोणाक हार्टाचें आहा तसल्या मनशांनी चलपाचें न्हय. एक पिराचिताच्या मनान ही पिलग्रिमेज करपाची. बरीं आसात भलायकेन जांचे लागीं जातलें चलोंक वचूंक तांणी येवचीं. ते प्रमाणे तुमी नांवां दिवचीं आयच्या दिसा भितर आनी आमी तांची बंदोबस्त करतले. तो येता त्या आयतारा पिलग्रिमेज आसतली, पूण आमच्या इगोर्जेन हांव घडी वेचो ना. 8 वरांचेर मीस आसतलें मांडावळ करूंक सावथ सायबीण. तशेंच मिसा उपरांत PPCची जमात आसतली, कित्याक जावं आमची फाब्रिका जावं आमचे कॉफ्रारिया आनी कॉफ्रा आसात ताची 3 वर्सां कबार जाली. कमिटी वेंचून काडपाक आमची तयारी सुरू जाता. ताका लागून PPCंतल्यान 15 जाणांक आमी फाब्रिकाचे कमिटीक वेंचून काडटले. आनी हे भाशेन ही कमिटी प्रेजिडेंट पादिकार एटोनी आसतलो, ट्रेजरर आसतलो, सेक्रेटरी आसतलो आनी चिटनीस आसतलो. सेक्रेटरी, ट्रेजरर आसतलो, भांडारी आनी तशेंच मेंबर 2 मेंबर. तर एक पोस्टाक 5 पोस्ट आसात. एक पोस्टाक 3 नांव वेंचून काडटले वो दितले PPCंतल्यान फाब्रिकाची कमिटीक. आनी कॉफ्रारीची जनरल बॉडी मिटींग आसतली, ते तातूंतल्यान नांवां सुचयतले ती एका पोस्टाक आनी मागीर बेसमो एपॉयंट करतलो. तेन्ना आमी एपॉयंट जाल्यार ती कमिटी फुडल्या तुमकां सांगतले. तांची टर्म सुरू जातली एप्रील 2022 टील 2025, 3 years टर्म. खेरीत भाशेन दिनवासतांव ज्यो कमिटी आसल्यो आदीं आसल्यो वावुरल्यात 3 वर्सां वावुरल्यात, जावं आमची फाब्रिकाची जावं आमची कॉफ्राची प्रेजिडेंट जावं एटोनी आसले तितल्याकूय हांव दिनवासतांव. बरो वावर तांणी केला 3 वर्सांक. तशेंच इस्किरांव ऑजवर्ड मेंडोन्सा. इस्किरांव म्हणल्यार तो बरोवपी, सगळे मिनिट्स बरयता, कोंतां कोत्ता, आमची सगळें कोत्ता. तर ताकाय हांव दिनवासतां. तो आसतलो, कंटिन्यू करतलो आपलो वावर आनी ताकाय आमी अपॉयंटमेंट घेवंक जाय नवे कमिटीन आनी हो वावर इगोर्जेचो जावं फाब्रिकाचो जावं कॉफ्रारीचो फुडें वेतलो. तशेंच फुडल्या आयतारा सावन भुरग्यांक दोतोन सुरू जातली. सगल्यांक न्हय, पयलो कुमियाक येता त्या भुरग्यांची दोतोन सुरू जातली. आतां PPCंतल्यान फाब्रिकाची नांव दिवची आसता. कोणाच्यान हो अपॉयंटमेंट घेवंक जाता. एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन आसपाक फाब्रिकाचे कॉफ्रारीच्यान कोणाक वांटो घेवंक जाता. त्या कांय रुल्स रेगुलेशन्स आसात ती तुमच्या दोळे मुखार दवरता. हू आर एलिजिबल टू बी अपॉयंटेड? दोज हू लीव एन एक्झॅम्पलरी कॅथलीक लायफ.
those who habitually reside in the parish. कोण क्रिस्ती बरें क्रिस्ती जिवीत जियेता देखीक क्रिस्ती जिवीत जियेता तांकां अपॉयंट करपाचें. कोण हांगाच रावता हे पॅरिशीन रेजमागोस तांकां अपॉयंट करपाचें. दोज हू हॅव कंप्लिटेड 21 years of age 21 वर्सां भरल्यान तांकां. दोज हू हॅव एटलीस्ट SSC or equivalent educational qualifications. शिक्षण जाय शिकलेले मनीस SSC तरी केल्ले मनशांक आमी बरें शिकलेल्यांक मिचून काडूंक जाय. Those who are open to the new vision of the church, इगोज मातेच्या मोना पोरमोणे उक्तें मोन आसलेल्या मनशांक. Those who have the spirit of service and dedication to the church, जाका कितें भाशेन सेवा करपाचें मोन आसा आनी इगोजेचो वावर करपाचें मोन आसा तसल्यांक आमी एलिजिबल for the committee. The following are not eligible to be appointed as members of the administrative committees. 2 or more individuals related to one another in first and second degree of consanguinity or affinity as defined by canon law simultaneously. गोच्चांक घालचें न्हय म्हटलां दोग जाणां, गोच्चे आसचें न्हय सोयरी. Those who have already been members of the administrative committee during the last 2 consecutive terms, फाटले 2 टर्मांक कमिटीन आसले तांकां आनी कमिटीन घालचें न्हय. Those who are debtors, रेंकारी, tenants, Mooncars of Fabrica, Confro or other church institution in the said parish. तर मुणकारांक, रेणकारांक आनी टेनंट्सांक घालूंक जायना, अपॉयंट करूंक जायना. Those who hold an office of direction in political parties, politics करतल्या political party वावुरतल्यांक घालचें न्हय. Those excluded by canon law as per 316 of the canon code. चडशे भावार्थाचेर आड वेता, भावार्थांव जोर पाडिना तसल्यांक घालचें न्हय. आतां ह्यो कमिटी आमी विचून काडटल्यो आनी ह्या कमिटीक जिन्सा तरेचे पोस्ट आसा आनी ह्या पोस्टान तांणी आपलो वावर करूंक जाय आनी तांची मेन फंक्शन्स कितें. To use all the necessary and legitimate means to have the revenue of the institution collected. एना वोड हाडपाक आनी बरे means यूज करून हाडपाक. To keep in the safe the amounts which she or he may have collected. पयशे सारके सांबाळून. To maintain day-to-day accounts of the institution. Institutionaचे accounts दवरपाचे day-to-day. To prepare annual budget and the annual accounts with the assistance of the president and his kiram. तांचे सांगाता तांचे बरोबर बजेट करूंक जाय, एन्युअल अकाउंट्स करपाक जाय, लोकांक दाखोवंक जाय. To be one of the signatories of bank accounts and other investment. To fulfill all other duties and obligations imposed by these rules and regulations of the diocesan or by diocesan ordinary. तशेंच एटोनी आसता ताकाय कितें पावर आसता, जावं फाब्रिकाचो जावं कॉफरीचो or before any government or statutory authorities and in public offices to represent Fabrica or Conf in the courts of law. To present a report of the position of the suits filed in the court and each meeting of the administrative committee as well as to the secretary every 6 months. To examine the annual budget and accounts and unless determine otherwise assist in the supervision of the works and other services of the institution. To propose to the administrative committee and the secretary whatever he or she deems to be conducive for good administration and for the development of the properties and in general whatever relates
to the interest of the institution. To submit within 8 days to the civil registration office all the deeds and contracts subject to land registration. To be one of the signatories of bank accounts and other investments when no escrow is appointed. To execute the decisions of the administrative committee regarding administration of the properties. To fulfill all other duties and obligations imposed by these rules and regulations or by the diocesan authority. तर बरे भाशेन ह्यो वेंचणुक्यो आमी कोत्तेल्यांक जावं पॅरीश कावन्सिलांतल्यान 15 जाणांक फाब्रिकाचे कमिटीक वेंचून काडटल्यांक आनी कॉन्फ्ररीचे जनरल बॉडी मिटींग करून कॉन्फ्ररीचे कमिटींक आमी नांवां प्रोपोज करून धाडटल्यांक बेसमो एपॉयंट करतलो. उबी रावया. Sorveți por Domce Soveasu, Sor Podvidar Deu, Pap ani Put ani Povitr Atmo, Domce आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया आरते. Zawsze aby,